नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लीत वचून घेतल्यो केंद्रीय फुडाऱ्यांच्यो गाठी भेटी. उदरगतीच्या कामाविशीं केंद्रीय फुडाऱ्या बरोबर केली चर्चा. गोंयांत भाजपा विरोधी युतीच्या वावराक मेळ्ळ्या गती. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हांचे मदीं जाली म्हत्वाची बसका. केंद्र सरकारान दर एका राज्याक कर वांटपाच्या माध्यमांतल्यान कोटी रुपयांचो निधी केला वांटप. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्र सरकाराचे मानले उपकार. थिवीच्या 25 वर्साच्या तरणाट्याचेर ल्हान वादाक लागून जालो सुरयेन जीवघेणो हल्लो. जखमी तरणाट्याचेर उपचार जाला सुरू. जाल्यार न्यायालयान आरोपीक फर्मायल्या 6 दिसांची पुलीस बंदखण. रामा काणकोणकाराचेर केल्ले हल्लो प्रकरणांत 8 जाणांचेर आरोप निश्चित. मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान दिलो म्हत्वाचो आदेश. आनी पणजे कांय कडेन सिग्नलां जाल्यार शोपीस. येरादारी करप्यांची जाल्या घुसपागोंदळ. उदरगतीच्या नांवान करदात्यांच्या पयशांचो चल्ला इबाड. लोकांनी उक्तायला हुस्को. आतां खबरो विस्तारान. भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केली. ह्या वेळार ठाकूर हांणी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 गोंयांत दुसरें स्थान मेळिल्ल्या खातीर राज्य सरकाराक परबीं भेटयली. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय पर्यटन आनी म्हायती तंत्रगिन्यान क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्याचें सांगीत राज्याच्या उदरगतीची तोखणाय केली. भेटी वेळार गोंयच्या उदरगती विशीं लेगीत चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली. उदरगतीच्या कामाची तशेंच पक्ष संघटना अदीक बळिश्ट करपा विशीं चर्चा जाली. गोंयांत भाजपा विरोधी युती घटमूट करपाच्या कृतीक गती मेळ्ळ्या. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेवन म्हत्वाच्या राजकीय घडामोडी विशीं भासाभास केली. गोंयच्या व्यापक हिताक लागून विरोधी पक्षाचो एकवट घटमूट करपाची गरज दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायला. तशेंच एकमत जावपा खातीर बेगीनूच औपचारीक बसका जातली अशी म्हायती दिल्या. दर एका निर्णयात गोंयच्या लोकांच्या हिताक सगळ्यांत चड प्राधान्य दितले अशें सांगून विजय सरदेसाय हांणी हे बसकेक विरोधकांच्या एकचाराचे पयले सकारात्मक पावल अशें म्हणलें. काल जेन्ना काणकोणा मिटींग जाली आमची तेन्ना थंय आमी लोकांक चड करून आमच्या कार्यकर्त्यांक उतर दिल्लें की हे फाटीं फुडें कित्याक जातालें म्हण तांचो प्रश्न आशिल्लो. आतां हांवें म्हणिल्लें की हांवूच तो इनिशिएटीव घेतलो आनी हांव काँग्रेसी कडेन उलोवपाक सुरवात करतलो. हे सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव आज गिरीश चोडणकाराच्या घरा म्हजे 1-2 साथीदारांक घेवन गेलो आनी आमी ताजे बरोबर प्रिलिमिनरी अशें डिस्कशन केल्लें. एक फुडें रोड मॅप कसो जातलो तो तांचेर आतां आसा. हांवें ती सुरवात केल्ली. हांवें कसलोच इगो कोण खालती करपाचो इशू हाडूंक ना. सांगला ते प्रमाणे हांवें ती सुरवात केल्लें. आमकांय अशें दिसता की जें कितें लोकांक जाय तें जर केलें जाल्यार जैत मेळप सोंपें जातलें. सो एक भशेन हें लोकांक जाय म्हणून हांवें सुरवात केल्लें आहा. दुसरें आमचे खातीरूय तें सोंपें जावंक शकता. पूण हें आतां कशें फुडें वतलें खंय पावतलें तें म्हणजे आतां सांगूंक जायना. सुरवात करपाचें काम हांवें केल्लें. कितें जालें एक्झॅक्टली कितें उलोवप जालें आज? उलोवप म्हणल्यार बेजिकली की अलायन्स आसा तें चालू उरूंक जाय आनीक हें करपाक लोकांचो एक सगळो एक म्हळ्यार गोंयभर एक डिमांड आहा की एकवट जाल्यार बीजेपीच्या विरोधान जे जैत जाय लोकांक तें सोंपें जातलें.
ताजे खातीर पब्लीक सेंटिमेंट रिस्पेक्ट करून आमी स्टेप मारूंक जाय. हाजे नंतर डिस्कशन चालू आतां कशें जातलें कितें जातलें तें फुडेंच कळटलें, पूण हांव लोकांक एट एवरी गिवन स्टेप लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक आमी सगळें ट्रान्सपेरंटली करून आमी एकाउंटेबल ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर स्टेप घेतले. आमी कांय दिसा फाटीं सगळे उलयत आशिल्ले की बसून आमी आमच्या कल्ल्या अलायन्साचेर डिस्कस करपाक जाय, कारण सगळे गोंयकारांक दिसता आमी एकठांय जावचे. त्या तरेन ह्या सरकाराचो अत्याचार चल्लेलो आसा, गोंयकार सगळे विटलेले आसात आनी गोंयकारांक आमी सगळे युनायटेडली ह्या सरकाराक भायर मारून एक गोंयकारांक जाय तसलो सरकार हाडपाची मागणी आसा. सो त्या प्रमाणे आयचे आमचें डिस्कशन जालें आनी रोखडेंच आमी एक फॉर्मल मिटींग आमची कमिटी आनी तेंची कमिटी मेळोन इनिशिएट केली. केंद्र सरकारान दर एका राज्याक कर वांटपाच्या माध्यमांतल्यान 1,09,019 कोटी रुपयांचो निधी वांटला. तातूंतले गोंया खातीर 308 कोटी रुपयांचो आगाऊ हप्तो मान्य केला. हे खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचे उपकार मानले. भांडवल आनी उदरगतीच्या कामाक गती दिवपाक हो निधी म्हत्वाचो थारतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच ह्या निधीक लागून मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाची अंमलबजावणी नेटान जातली, भौशीक सेवा चड कार्यक्षम जातली आनी राज्याच्या सर्वांगीण उदरगतीक चालना मेळटली असोय विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. मयड्या वाठारांत एक किरकोळ वाद हिंसक थारलो. थिवीच्या 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर कांय किरकोळ वादाक लागून एकल्यान सुरयेन जीवघेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयला. जखमी तरणाट्याचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार सुरू आसा आनी पुलिसांनी कांय वरां भितर आरोपीक अटक केल्या. मजगतीं न्यायालयान आरोपीक 6 दिसांची पुलीस पंगड फर्मायल्या. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्लो प्रकरणात मेर्शीच्या सत्र न्यायालयान म्हत्वाचो आदेश दिला. ह्या प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोजा सयत वट्ट 8 जाणां आड आरोप निश्चित करपाचे आदेश न्यायालयान दिला. जाल्यार आरोपी जेनिटो कार्दोजान दाखल केल्लो डिस्चार्ज अर्ज न्यायालयान भायर मारलो. जाच्या आड आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिला. तातूंत जेनिटो कार्दोस, एंथनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आरावाजो, मनीष हडफडकार, सुरेश नायक, फ्रांको डिकोस्टा आनी साईराज गोवेकार हांचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत खुनाचो यत्न, गुन्यांवकारी कट आनी बेकायदेशीरपणान आडोवप ह्या सारख्या गंभीर कलमा सयत अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत आरोप केल्यात. गोंयचे फामाद पर्यटन थळ आशिल्ल्या कोलवा दर्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. दर्यादेगेर भटक्या जनावरां आनी सुण्यांची संख्या वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. प्रशासनाक हो प्रश्न सोडोवपाक आपेस आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला. सैमान नटयल्ल्या ह्या कोलवाच्या दर्यादेगेर नितळसाण तिगोवन दवरची आनी वाडिल्ल्या भटका जनावरांचो प्रश्न संबंदीत खात्यान आनी थळाव्या आमदारान बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी सिमाओ रॉड्रिगीजान केल्या. आयज एक बरो दीस आनी ऑगस्टाची 1 तारीख सगळे तोंड गोड करता की आमगे हेतू चलवता एक तोंड गोड करता ते गोड जाता आनी आज हांव हें गोड टुरिजम डिपार्टमेंटा पावयता तें तोंडां पळोवंक वयर आनी तेगे तोंड गोड जावं कित्याक ही आमची कोलवा बीच व्हडलो बोवाळ करता टुरिजम डिपार्टमेंट आयकॉनीक बीच म्हणून हांव ना म्हणा ही बरी आयकॉनीक बीच आसलोली आयज बीच आयकॉनीक उरलो ना आनी
उलो ना की एक कारण आसा टुरिझम डिपार्टमेंट सारखे मेन कल्प्रीट आहा टुरिझम आमची काबार करपाक बोलवा आयकॉनिक हे उतर काबार करपाक ते हांव कित्याक लागून सांगता आयज हांव उबो आहा हिंगा ब्रिजी कडेन हे सायड देंवोन वयता आसतना लेफ्टान गेलो जाल्यार सोनी सोणी रायटान गेलो जाल्यार गोरवा म्हाका त्रास कोताय केन्ना हापूस जातली आनी केन्ना कोणाचें धोपणां मागोली शिंग मारून उडयतली हें कोणाचें सांगपाक जाय आनी हेचेर कोणाचो कंट्रोल ना देखून हांव टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मागोता किंवा टुरिझम मिनिस्टर आनी आमचो MLA गांवचो लोकल MLA कडेन मागोता हेचेर तुमी ऑर्डर मारपाक जाय वर्साक एक पाटी म्हयन्याक एक पाटी काय ना काय केन्ना तर हिंगा एक रावंड मारून चोयाय कितें जाता तें MLAकूय सांगता लायट पेटयली आनी कितें केलें म्हणून जायना हेंय चोयाय हे लायटीचेर आनी कांय ना लायटीचेर आयकॉनीक जायना हे मेन हेजेर जाता आमची कोलवा बीच सुणी गोरवां घोडटाय ते क्लियर कोराय टुरिझम कॅन्कोला ऑगस्ट आनीक एक म्हयनो सप्टेंबर गेलो ऑक्टोबर टुरिझम सिजन स्टार्ट आनी आतां आमच्या पावसूय चड आहा बरें बेगीन स्टार्ट जातलें आनी ऑलरेडी दिलां टुरिझम एका शेक ओनरांनी लायसन्स तेजे ऑलरेडी दिलें म्हणटा तर ह्या टुरिस्टांक लोकल तशें इंटरनॅशनल टुरिस्टांक त्रास जावपा नाका हें हांव मागोता एक भाशेन हांव ही आमची कोलवाचो क्रीक MLA म्हणटा आपण क्लीन करतलो टुरिझम म्हणटा आमी क्लीन करतले कोणें क्लीन केलें ना हें देवान क्लीन केलां हे आमचे नॅचरल देवान क्लीन केलां हें देवान क्लीन केलें तें परत धट्टी जावपा दिनाकाय की आतां हे आनी चोयाय मागोता टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन टुरिझम मिनिस्टरा कडेन MLA कडेन येवन चोयाय काय बरें सोंपचें आतां धोये उदक आहा धैर्यातलें उदक वयर येयलां हें उदक धैर्यान गेलां एशेंट क्लीन दवरूंक हांव तुमकां मागोता सदांची घाण करपाक नाका आनी एकान तेका यूज करपाक नाका ऑर्डर मारयाय आनी आतां हेचेर नियाळ करयाय हांव कितें करून देवान क्लीन केलें ती चोयाय तुमकां जायना म्हूण देवान क्लीन केल्या कुडचडे मोरायले वाठारांतल्या BSNL टावराची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या टावराचेर तण आनी झाडां वाडिल्ल्यान सोरोप आनी हेर सरपटी प्राण्यांचो आंकडो वाडला. तशेंच जळाराक लागून वेगवेगळी दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. खास करून शाळेचे विद्यार्थी आनी पालक हो मार्ग वापरतात, देखून सुरक्षेचोय प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. इश्यू म्हणजे आम्ही हे बिल्डिंगेर रावता 20 वर्सांनी रावपाक लागला आनी आमच्या नेबराक सायड ह्या आसा कंपाउंड हा टावर आसा आनी ते पळय टावरान भितर झाडां पळय आसा ती वर्सान वर्स ते हे करना कट करना. आमी तांकां वर्सान वर्स एप्लिकेशन दिता, फोन करता, रिक्वेस्ट करता, पूण ते टायमार येवन हे करना, कांय करना. कळना ते केन्ना तांकां मना मारता आनी कोणाक दोन लेबर धाडटा बेश्टे आनी हे करता. ती झाडां वाडले कारणान सगळे त्रास जाता. ती वाली पळय सगळे आमचे बिल्डिंगे जलनांतल्यान भितर येवपा लागले ते वायले. दुसरें म्हणल्यार रेप्टायल्स पळय जिवाणी पळय आसा ती येता. म्हणजे जळारी तेजाचे म्हणजे झाड उक्ते करून मेळ्ळे जळारी येता, कंटिन्यूस जळारी येता, पूण आमकां त्रास जाता. म्हणून आमचे रिक्वेस्ट आहा एक तर हेका BSNL टावर BSNL हेका नाजाल्यार म्युनिसिपालिटी की तेंच्यांनी ते रेग्युलरली ती झाडां कट करची. आता हो इश्यू तुमकां वर्सान वर्स फेस करचो पडटा. कोण करना ते ना करना ते आमी रिक्वेस्ट करता केन्ना एक दोन लेबर धाडटा मातशें कितें करता फॉर्मेलिटी अशें पूण कंप्लीट जायना. आमकां आतां जालीं 15 वर्सां हांगाच आसा आमी, पूण हें पळय आसा हें रान जालां हिंगा ह्या गांवांत. आतां आमच्या शारांत आतां जंगल जालां. तो BSNL टावराची कोण कॅरूच घेयना. थिंगा झाडां इतली व्हडलीं जालां ती तेची वाली येता ते घरांत भितर पावता आनी हुंदीर पळय आसा ते आसाच आसा, डेली आसाच. कितेंच केल्यार तांकां वांटोवपाक जायना. आनी दुसरें कितें आसा, आमी तांकां कोणाकूच सांगलें, रिक्वेस्ट केलें, कितेंच केलें ते कानार दवरीत ना.
ते चड बिजी आसा तांच्या कामांनी. आमकां हिंगा पडपाक कळूच ना. लोक हिंगा आमी सगळीं सफर जाता. 100 लोक आमी रावता हांगा, हे बिल्डिंगां रावता, सायडीन रावता, सगळें हे हाचे वरवीं सगळें सोरोप बिरोप कितें आसा तें देखून भितर घरान भितर येता. आमकां भिरांत दिसता. आनी दुसरें कितें आसा, झाडारां तरी आसाच आसा तें आनी कांयच वाटावंक जायना. जनेल पासून उक्ती करूंक मेळना. हो BSNL टावराचो पार्ट. ओके, एक फाटल्यान पळया तुमी व्हिडिओ काडाचो. सगळी झोप जाल्ली आहा. वर्सांचे वर्सां आमी पांय पडटा. कोणा पांय पडपाचें नको, BSNL टावराची वा सरकाराची. ओके, हातून जायते इन्सेक्ट आसा. ओके, सोरोप आसा, व्हडले पायथन आसा. ओके, बायती जिवाणी आसा. ओके, येता आमकां सोदायता रेट्स म्हणून सगळे जाता ताका म्हणून. हातून वचून तुमी पळयचें भितर कितें आहा तें सिट्युएशन. भितर गेल्यार तुमकां कळटलें आमकां इथे त्रास जाता तो. कशी तो टावर असतो BSNL ते ऑफिस चलता काय चलना? ऑफिस ओपन आहा फॉर द नेम सेक असं म्हाका दिसता. पूण कोण आसता ते? सध्या तर कोण एक दोन आसता पण आमी तांकां सांगू पूण हेजे भितरले मेंटेनन्स कोण काय करना? ते कोण करिना. तेंचे पयलीं चलतालें. म्हजो सुद्दां थिंगा नंबर अकाउंट हेचो आसलो, नंबर आसलो. हांव वयतालें कितें करतालें, पेमेंट करतालें. हांव नका आतां कशें जाय म्हणजे तांकां सांगलां ते म्हणटा तुमी ऑथॉरिटीक सांगो. कोणाक ऑथॉरिटीक सांगतले आमी? हां, सो हो इश्यू आमचो वर्सां वर्स आमी जो फेस करता तो आतां तुमच्या उपकार मांडला. तुमी मुखार घालचो आनी आमकां सरकारान हेल्प करचो इतलेंच आमी मागता. हेजे व्हडलें आमकां कांय नाका. अन्न सुरक्षा आणि नितळसाणीच्या नेमाचे उल्लंघन करपी व्यावसायिक संचालकांचेर FDAन व्हड कारवाय केल्या. बांबोळे आणि पणजेच्या 5 आस्थापनाक बुरशेपणाक लागून बंद करपाचो आदेश दिला. पणजेच्या एका रेस्टॉरंटाक 5,000चो दंड घातला आणि उच्च TPC पातळेचे रांदपाचे तेल जप्त करून भायर उडयला. मजगती बांबोळे परत ह्या गुन्यांवकारांचेर एक व्यावसायिक संचालक आड एक केस नोंद जाली. ही खाशेली तपासणी मोहीम अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे संचालक श्वेता देसाय हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ली. कुडचडे शेल्डे वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. शेल्डे हांगच्या निर्मल नगरांतल्या शेतांत 2 म्हशींची रेडकां मेल्ले अवस्थेत सापडल्यात. मरण येवपाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना आनी प्रशासनान चवकशी सुरू केल्या. कुडचडे शेल्डे हांगच्या निर्मलनगर वाठारांतल्या शेतांत शेनवारा सकाळी 2 म्हशींची रेडकां मेल्ल्या अवस्थेत सापडली आनी ताका लागून वाठारांत बोळा निर्माण जालो. निर्मलनगरांतल्या लागसरच्या घरांतल्यान सुमार 700 मीटर अंतराचेर शेतांत ही घडणूक घडली. दोनूय रेडकांक मरण येवपाचें खरें कारण अजून कळूंक ना. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळाव्या पंच वांगड्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. ते उपरांत संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यांक हे विशीं म्हायती दिली. दुयेंस, विखारी पदार्थ, वीज पडून वा हेर कसल्याय कारणाक लागून मरण आयिल्ल्याची चवकशी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्या. मरणाचे खरे कारण सोदून काडपा खातीर शव विश्लेषण करपाची शक्यताय आसा. मजगती हे घडणुकेची पुराय चवकशी करची, सत्य मुखार हाडून वाठारांतल्या हेर जनावरांच्या सुरक्षे खातीर गरजेचे उपाय करचे अशी मागणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी केल्या. काय ना तेशको आयडियार काय ना पूण आमी पंचायती कळयला आसा. कोण येयना जाल्यार तेणी करूं हाची स्थिती. ओके. आणि हे तुमगे हांगा व्हडले हे आसा पडंग शेत हे काय रोयना हांगा येता गोरू बी येता. गोरू येता, म्हशी येता पूण केन्ना काय जावं ना. फर्स्ट टाइम जाला. आता तुम्ही हे की कसं जाल म्हणटा आतां पळयल्यार ते नाकांतल्यान तेंची रगत येता. हेजेर खंय तरी कंप्लेंट जावपा जाय कित्याक जनावर ती. तुमी कितें एक्शन घेतली आतां पंचायती? आयज शेनवार आसा, तुमी 5,000 तुमी कितें कंप्लेंट बी दितली हेजे बद्दल? आयतरा दीस सोमारा दीस पडटले संडे बी हांव दिता म्हणून कंप्लेंट. मागीर हेजेर तुमी एनिमल हजबंड्री कितें तांकां पळयतली काय म्हणटा हे बद्दल? हय, आतां इतले वर्स चोयता हे आख्या शेत पाडान आहा आनी ग्रेजींग लँड अशें ते सगळी गोरवां बफेलो सगळे हिंगा आसता रातचे.
पूण केन्ना एकूय गोरू मेल्ले आमी चोवना इतले वर्स म्हळ्यार. पूण ह्या आतां काल सकाळी आयज काल राती नासली ती, पण आयज सकाळी चोयल्यार अशें करून 2 जाण हे रेडके मेल्ले आहा ते चोयन आमकां बरें दिसना. ते बी 1 मिटराचेर 2 मिटराच्या गॅपा भितर ते दोगूय जाण बारबरू मेल्ले आहा. आनी ते कशें मेले आतां हे काल तुमगे घर लागीं आसा दिसता हें शेत कितें आसता पूण काल सांजे तुमी हें नोट करूना हें कोण नासले हांगा? ना ती सगळी आहली, सगळ्यो म्हशी बी आहले हिंगा, बट अशें करून मरोन आहलो कोण बारबो आहली ती. आतां ही मेल्या तुमकां कितें दिसता? चड काकूळ तशी येते व्हडले जनावर मरप, एक रेडके मरप आनी अशें खंयच्याय जनावरां आमगे हिंगा मोर आहाय, कोले आहाय, लोकांय कोंब्यो हाताय हें कोताय, पण आमी कोणाकूय अशें करून चिंतनाय की कोणाक मारपाचें या मरपाचें. पण हे बरें व्हडली रेडकी मरप म्हळ्यार बरें दूख लागलें आमकां. आतां ही खंयची कोणाय खबर आसा? ही शेल्डिसान येताय, थोडी आमणसान येताय. कोण एक मेल म्हणटरी कोण क्लेम करना तेंकां, पूण मरप आनी कोणें मारप अशें दिसता अशें ते प्रकरण चोयल्यार. राती जाला म्हण तुमी? राती जाला, बट हिंग येदे व्हडले ग्रेजींग लँडा भितर एके शेतां भितर मोदें ती मरप म्हळ्यार ते कितें विश गायला या तेंका थंडी जाला या तेंका जिवाण्यान घास मारला कितें ते कळना. पण तेंगे पोट फुगलेशें दिसना तुमकां? पोट फुगले आहा दोग जाणांचे. तुमी ते एनिमल हांकां एनिमल हजबंड्री बी सांगला गो? ना तेंका कोणा सांगना, कित्याक ती कोणागे ती खबर ना, ती कोण क्लेम करना आतां. तुमी कोणा आसा तेंका सांगला कोण म्हणटा तेंका? हय आमी ट्राय केले कॉन्टेक्ट करपाक, आतां कोण क्लेम करना आपणागे म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. मावळिंगेच्या रावची राणे हायस्कुलाच्या जागेचो प्रश्न आता सुटावो जाल्लो आसा. शेनवारा खासा सुवाळ्यात ह्या शाळेच्या विस्तारीत इमारतीचे दबाज्यान लोकार्पण जाले. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी स्वता खर्च करून विस्तारीत काम केला. शाळेक बरे दीस हाडपा खातीर यत्न करतलो अशें उतर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या वेळार उलयतना दिलें. आमचे जे प्रायमरी शाळा आसा तेज्या शाळेन 7च्या ते 7 चलतले, कारण कित्याक ताका बिल्डींग आसतली. पण हे सिच्युएशन खंय तरी ओवररूल करपाक जाय, म्हणजे सुदारीत करपाक जाय, हे आमच्या ग्रामस्थांचे सगळ्यांचे विचार आसले. आनी ह्या विचाराक आमकां फुडाकार घेवन देवान आयज आमकां यशस्वीरित्या आयज हेजेर मात करपाक एक सवलत दिल्ली आसा. आज गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे ह्या डिपार्टमेंटाचे मुख्यमंत्री आसा, आनी तेंचे एक मनोधैर्य आसा की प्रत्येक भुरग्याक आपल्या गांवांत आशिल्ल्या शाळेक शिक्षण दिवप ही जर संद आमचे सरकार जर दिवंक शकले जाल्यार तेजो लाभ आमच्या ग्रामस्थांक बरे भशेन मेळप हे सरकाराची उपलब्धता अशें समजता. आनी त्याच विचारान आज आमच्या ह्या रावची राणे मेमोरियल स्कुलाची भुरग्यांक जी आयज 95 भुरगीं ह्या 5वी पासून ते 10वी पर्यंत शिक्षण घेतात, ह्या भुरग्यांची जी गैरसोय जाताली, म्हणजे ताका इमारत नसली आनी 6 डिव्हिजनां 5वी पासून ते 10वी पर्यंत 6 डिव्हिजनां आमकां सकाळच्या आदेशाक जर एकोमोडेट करतलो सुरू करतलो जाल्यार एक 3 वर्ग नवे जाय आसले आनी ते 3य वर्ग ह्या बस दराचेर उपलब्ध करून दिवपाचें काम आमच्या हातांत घडलेलें आसा. खंयचोय प्रतिनिधी लोकप्रतिनिधी आसा पळय तो सारको संवेदनशील आसपाक जाय. म्हणजे सांगल्या नंतर काम करप हें खूब सोंपें आसता. तेका दरेक हाडून हें आमचें काम जावपाक जाय, हें आमकां हेची आमकां गरज आसा अशें म्हणून सांगल्या उपरांत तुमी करतात करता. पण न सांगता त्या खंयच्याय संस्थेची किंवा एक शैक्षणीक संस्था त्या संस्थेची गरज वळखून पारखून ती पूर्णत्वा कडेन व्हरप हें जर तर कोणा कडून शिकचें जाल्यार तें आमच्या आमदारा कडून शिकचें. कारण ही तुमी सायडीक इमारत जी आहा ती पयली आसतली ती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची आनी थंयसर सरकारी प्राथमीक शाळा चलता त्याच बरोबर हायस्कुलाची क्लासी चलता. पण हांगासर थोडे मातशे उलटे गजां गरज वळखून हांगासर जेन्ना ह्या वास्तूची गरज पडली ती
करपाक एक अत्यंत सुंदर आणि उल्लेखनीय असे काम आमच्या आमदारांनी केले. हे काही शक्य होत नाही आहे, कारण आमच्या शाळेतली मुलं इथं कमी होण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे संध्याकाळची वेळ होती आणि त्याचबरोबर सुविधा नव्हत्या. तर सराच्या कृपेने म्हणत, आशीर्वादाने म्हणत, तर ही वास्तू आम्हाला आज मिळालेली आहे आणि आम्ही 1-2 वर्षामध्ये परिपूर्ण होऊ असे आश्वासनही मी देते, कारण सरांची कृपा आमच्यावरती आहे. तर या गावातली शाळा गावामध्ये असताना तर अशी स्थिती आमची आलेली होती की ही शाळा राहते की नाही आहे असा प्रश्न गेल्या वर्षी उपस्थित झाला होता. आणि या अशा स्थितीमध्ये सरांना पुढाकार घेऊन ह्या शाळेचं अवघ्या 1-4 महिने 2-3 महिन्यामध्ये हे काम पूर्ण केलेलं आहे. आणि आपण सांगितलेल्या जो काही आपण वादा करतोय म्हणा त्या प्रकारे त्यानं जुलैच्या पहिल्या 4 तारखेला शाळा सुरू केली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.